कारणान आमची एज जी आसा जी 45 जी आसा ती थोड्यांची आमची चड जाल्ली आसा 50 आसा थंय आमकां एज रिलॅक्सेशन जाय. दुसरी गोष्ट म्हळ्यार आमकां प्रिफरन्स दिवपा जाय टू पॅरा टिचर्स एट द टायम ऑफ रिक्रुटमेंट ऑफ न्यू प्रायमरी टिचर्स पोस्ट. हे आमचे 3 मागणे आसात. आमकां प्रिफरन्स, स्पेशल प्रिफरन्स, टॉप प्रायोरिटी, एज रिलॅक्सेशन हे आमकां मेळपाक जाय. आम्ही पॅरा टीचर म्हणून लागल्या हायच्यान आज ह्या वर्सांतल्यान 15 वर्सां जाली. 2006 आमकां घेतलेले आणि ह्या वर्सांतल्यान आमकां 15 वर्सां जाली. आणि आमी जेन्ना आमकां फस्टूच जरी अपॉयंटमेंट दिल्लो तेन्ना फक्त आमकां 3000 पेमेंट दितालो. आणि आमी तेन्ना रेगुलर जे रिमेडियल टीचर म्हणून घेतलेले आमकां आणि आमी काम करताले रेगुलर टीचर म्हणून. रिमोट एरियान आमी सर्वीस केल्ली आसा. इतलेंच न्हू, आमी जे आमकां 2 दिसान 3 स्कुलां दिल्ली पयलीं जेन्ना आमकां न्यूली अपॉयंटमेंट केल्ले तेन्ना 3 स्कुलां दिल्ली. आणि 3 स्कुलां भितर आमी इंग्लीश आणि मॅथ्स शिकयताली. इंग्लीश टीचर म्हणून खरें म्हळ्यार आमी घेतलेली, पूण आमी रिमेडियल टीचर घेतलेली तरी आसतना आमकां आमी रेगुलर टीचिंग म्हणून काम करताली. 2015 हांगाच आझाद मैदानाचेर 5 सप्टेंबराक स्ट्रायक केलो. एज्युकेशन केलें अगेन्स्ट आमकां रेगुलर करा म्हणून आणि इन सर्वीस ट्रेनिंग दियात म्हणून. तेजे नंतर आमी 2015 परत्यान हांगा 2 म्हयने सुमार आझाद मैदानाचेर घालयले. आणि तेजे नंतर आमी हांगा सेक्रेटरेट हांगेली खंय ते महालक्ष्मी बंगल्यार. आणि महालक्ष्मी बंगल्यार गेले कडेन आमकां फायनल दीस मागीर पत्रकारान सांगलें तेन्ना सीएम आसलेलो तेणी सांगलें की आमकां तो कॉन्ट्रॅक्ट काडटलो. आणि त्या वर्सा कॉन्ट्रॅक्ट काडलो कित्याक त्या वर्सा इलेक्शन आसलेलें आणि तेणी कॉन्ट्रॅक्ट काडलो जुलय टू एप्रील. आणि ही तेंची स्ट्रॅटेजी आसलेली फक्त आमकां कॉन्ट्रॅक्ट काडपाचें. आनी तेणी 12,000 आमकां पेमेंट केलो. 12,000 जाग्यार मागीर तेजे नंतर आमी 2017 जेन्ना परतान आमी स्ट्रायक केलो तेन्ना आमचे रिशफल केल्ले, ट्रान्सफर केल्ल्यो फ्रॉम 1 तालुका टू अनादर तालुका. तेन्ना आमी परतान एज्युकेशन केलें सेक्रेटरेटा कडेन. आणि तेन्ना सीएम आसलेलो मनोहर पर्रीकर. तेन्ना ऑनरेबल सीएम आसलेलो मनोहर पर्रीकर. तेणी आमकां तेन्ना सांगलें एक नोट पास केलें तेणी कितें म्हणून आमकां नेक्स्ट इयर तो रेगुलर करतलो म्हणून. इतलेंच न्हू, तर आमकां त्याच वर्सा 2017 इन सर्वीस ट्रेनिंग दिलें NIOसातल्यान. मॅच्युरिटीन ते फॉर्म केल्ले आणि त्या वर्सा आमकां आमी ट्रेनिंग केलें. आफ्टर दॅट ट्रेनिंग 2019 कंप्लीट जालें. 2019 कंप्लीट जालें तेन्ना आमच्या तेन्ना जेन्ना स्ट्रायक आमगेले सेटलमेंट करपाक निलेश काब्राल जो कुडचड्याचो MLA आसा, तसोच प्रसाद गांवकर सांगेम कॉन्स्टिट्युन्सींतलो MLA आसा, तेमी दोगांनी हांव येवन खंय डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशनाक आमकां एश्युरन्स दिलें की तो आमगेलो काम आफ्टर कंप्लिटींग DLED त्याच एकेडमीक वर्साक तो आमगेलो जॉब रेगुलर करतलो म्हणून. 19 जालें. 20 आमकां सांगलें पॅन्डेमीक पिरियड म्हणून. आणि 20 जातले आतां आमकां ते कांयच सांगना. आमी खूब फावटी सीएमान मेळ्ळी, घराडेन मेळ्ळी, पर्सनली सेक्रेटरेटाक मेळ्ळी, पूण आजून मेरेन आमकां फक्त तो इतलेंच सांगता कन्वे गेली वचली मेसेज आणि कितें म्हणटा ते कायद्या प्रमाणे बसयतल्या म्हणून. पूण आज मेरेन आमच्यान कांयच आमकां एश्युरन्स अशी मेळना. फक्त आमी एश्युरन्सच आयकला, फक्त एश्युरन्सच दिला आमच्या ह्या गव्हर्मेंटान आणि कांयच दिवना. इतलेंच न्हू, तुमी आतां खबर आसतलें की आमकां जेन्ना पळय आमगेलें हें कंप्लीट जालें तेन्ना एसेंब्लीक मनोहर पर्रीकरान सांगलेलें की 99% तो आमचें काम करतलो म्हणून. 99% तो काम करतलो. आणि तेन्ना म्हाका दिसता स्पिकर म्हणून आयचो सीएमच आसलेलो. तेणी हें सगळें आयकलें. म्हाका दिसता तो जर विसरलो जाल्यार तो व्हिडिओ आमचे कडेन आसा, आमी तो ताका शेअर करतात. ताका विसरलो जाल्यार परत्यान याद करपाक की तो विसरलो जाल्यार हेजेर परत्यान कितें तरी आमकां सोल्युशन जाय. तो विसरलो जाय. एखादे तो सीएम जालो म्हणटा विसरलो जाय. होच सीएम म्हणटा की मनोहर पर्रीकर तेगेलो गुरू आणि आपूण शिष्य. जर तेगे गुरून जर स्टेटमेंट केल्लो एसेंब्लीन की आपूण तेंगेलें काम करतलो, तेगेली मनोहर पर्रीकरान तो लिगसी व्हरता म्हणटा. जर तेगे तो लिगसी व्हरता म्हणटा जाल्यार आमचें काम तो कित्याक करना. इतलेंच न्हू, तर तुमी जाणा आमच्यो ह्यो टिचऱ्यो खरें म्हळ्यार हेल्थ कंडिशन जायनासतना तेमी DLED कंप्लीट केल्ले आसा. सबका साथ सबका विकास म्हणटा होच मोदीजी. जाल्यार म्हाका दिसता आमगे गोंयांक सबका साथ खुदका विकास अशें म्हाका जाल्यार दिसता. कित्याक हें पळयल्या भितर सिच्युएशन तशेंच जाल्लें आसा. सबका साथ खुदका विकास. तुमकां आमकां इतलेंच सांगपाक जाय की आज मेरेन आमी खूब ट्राय मारले, सगळें सिच्युएशन सगळें आमी केलें हँडल. आमच्यान आतां कितें म्हणटा तें आमकां आयज आमी जे हांगा येयल्यात तर आयज आमचें जर काम जायना जाल्यार आमी डिसायड केलां की आमी सगळीं मेळोन फाल्यां BJP ऑफिसान वयतलीं. कित्याक तर तेमी आमकां पार्टी लेवलाचेर आमकां
एश्युरन्स दिल्ले की तो आमगेलो काम जेन्ना अनट्रेन आसतना आतां आमी ट्रेन आसा सगळे ट्रेन आसात टिचऱ्यो इतलेंच न्हू जर तेंय जायना जाल्यार आमी सगळे सोशल मिडियाचेर जे आमचे कडेन कितें आसा पार्टी लेवलान दिल्ले सगळे जे एश्युरन्स दिल्ले आसा ते सोशल मिडियाचेर घालतली इतलेंच न्हू जाल्यार आमी ते सगळो PM तेजे नंतर होम मिनिस्टर अमित शाह आणि काल ताका बँड बाजा बारात घेवन पळय ताका हाडपाक गेल्ली अध्यक्ष तेंगेलो ताका सुद्दां आमी सांगतलीच न्हू स्पेशल वचून मेळटली तेन्नाच आमगेलें हें कितें म्हणटा जातलें कित्याक एवरी टायम फक्त आमकां यू टर्न मारल्या गोवोरमेंटान आनी कांयच करूं ना